सारमानस पिळगांवां मूळ जंक्शनाचेर खनिजाची येरादारी जाता। हालींच पडिल्ल्या पावसान हाका लागून सगळे कडेन चिखल जाला। ह्या चिखलाक लागून लोकांक जीव मुठीत धरून ह्या रस्त्यार प्रवास करचो पडटा। खण कंपनी रस्तो धुयना म्हूण सोमारा पिळगांवचे पंच आनी थळाव्यांनी रस्तो आडावन धरिल्लो। आरटीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। एक्सिडेंट जाता फाटल्या वाटेक एक्सिडेंट जाला ऑलरेडी आनी कंपनी तेजी काय रिस्पॉन्सिबिलिटी काय घेयना। कंपनीन कितें प्रॉमिस केलें? कंपनी प्रत्येक फावटी प्रॉमिस दिता आमी माती काडटा हे काडटा पण फोन केल्यार कंपनी मनीसूय येयना हांगा आनी सेक्युरिटी सांगता आमचे टँकर ना आनी तेंचे भाशा सेक्युरिटीची एवढेन तेवढेन। म्हणजे कंपनी आपलं काय कंपनी काय रिस्पॉन्स कांयच करिना। आज काय परिस्थिती जाल्ली आतां? आयज पर्यंत अशें चिखल सगळो 15-15 मिनटां इतको चिखल येता आनी गाडी चलयतना कोणाक चान्स ना। आतां कितें आमी गांवचे म्हणून आमी स्लो वयता, जे अनुभव कोण येतलो तो स्पिडीन येतलो हांगा पडटलो। पडला पण एक्सिडेंट जाल्यार कंपनी काय रिस्पॉन्सिबल ना, कंपनी आदवर करता। फाटल्यार तर सेम जाता CCTV कॅमेरा बसयला पण तेजे फुटेज ना CCTV कॅमेरा। आमी पंचायत तेंचेर मागले आमकां फुटेज दिया तुमची। म्हणजे मिस्टेक आमच्या लोकांची काय तुमच्या ड्रायव्हराची काय तुमच्या सेक्युरिटीची, तुमची फुटेज तेंचे कडेन ना। सेक्युरिटी नासता सेक्युरिटी आसता, सेक्युरिटी घेता, फोनार आसता आनी त्या गाडये तांकां दिश्टी पडटा तेच जंक्शन तांकां आले हो रस्तो क्रॉस चोडून घ्या मातसो जणू करून ड्रायव्हराक तेवढेन दिसता। सगळं तांबडी माती आता पळय भुरग्यांक सुद्दां व्हरप गाडी आमकां भंय दिसता। ती सगळी असो रेबो जाता की सामको गाडी चलयतना चिंतूंक जाय फुडें वचो काय नाका ते रावन वयचें पडटा। न्ही फाटीं आडयल्ले पळय तेन्ना कितें सांगताले कंपनी? तेन्ना सांगलेले हांगा परतून पळोवन धुतले चिखल जाले काय मागीर तांकां सेक्युरिटी 2 दवरता म्हणून। काल तेजो सेक्युरिटी एकूच आहा आनी तोच प्रॉब्लम ट्रक येयले फुड्यान पावलो सो तो आत भंय दाखयता तो। आनी आतां हो रॅपो जाता तेतून कोण पडला जाल्यार आमकां सगळ्यांक आमचे भुरगीं आतां इस्कॉलाचो टायम आसता तो इस्कॉला व्हरतना पडली जाल्यार मागीर इस्कॉलान कशें पावपाचें भुरगें? टँकर बी येना आमी टँकराक पळोवंकूच ना, म्हणजे साफ करीत ना। आमकां फक्त सकाळीं वयतना चिखल दिसता, दनपार येतना चिखल दिसता।